गीत घेऊया पेज नंबर 4 A8. देवाची वेदी सोरी हावेदा खुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हावेदा देवाशी विश्वास दवरून हावेदा तुजो उस्वार माशीर गा म्हूण कळय तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान मोगान एकवटून रावूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस आनी काजाराचो दीस जे समोर रमता तेंचे पासत पूण मागणें करुया. आनी आख्ख्या संवसारान जे कोरोना व्हायरसान पिडेंत आसात तेंची भलायकी पासत हे मीस भेटोवया. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पूर देव आमकां जेजू क्रिस्ताचो मोग दाखोवन त्याच वरवीं आमचें जिवीत सदांच ताचे सरशी चिटकून रावूंक म्हूण आमकां आपयता. आमी भावार्थान विश्वासान आमचे जिणेची चाल तेचे उतरां प्रमाणे जेन्ना आमी व्हरता आमी खुशालकायेन आमच्यान आमचें जिवीत जीव म्हूण जाता. पूण बरेच फावट आमची खुशालकाय ह्या संवसारी वस्तूंचेर पडोवन म्हूण आसा आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत पागिवून सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्या ती तुजे कृपेन प्रमाणीक जावंक आनी दळदिरी आसलेल्या ती भागी जाता. तुज्या करण्यांचो आनी देण्यांचो फळ दोळ्यांनी पळोवन आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ली आमची कामां तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजत जाले उपरांत उबो रावन पेद्रोन तांकां म्हटलें, भावांनो, भयणांनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसा तावन देवान म्हाका विचून काडलोलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तिवूय आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलेंच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरोंक जावंक ना तसलें जूं सिसाच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोमया जेजूचे कृपेन तांकां तशें आमकां थारोन मेळटा म्हूण आमी सत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगल्या कुणाची आनी विजमितांची खबर सांगताले ती आख्खे सभेन आयकली. तांचें उलोवप जातच जाकोबान अशें म्हटलें, भावांनो, भयणांनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलेल्या विदेशां मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विंचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमियोनान तुमकां आत्तांच सांगलां. आनी ह्या प्रवाद्याच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोट्टाणांतलो उबो करतलों आनी नव्यान बांदतलों. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळाक तावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशाचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्या देवाक भेटोवन बोस्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय. पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समर्थ परगटपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर शेनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतुक विजमितां. म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतिक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतिक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात थारोणटाचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतिक विस्मिता.
ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात. सगल्या परजांक कळोयात ताचें कौतीक विजमिता. जबाब: सगल्या परसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो, गाजोवून सांगात, ताणें तीर केला संसार, नितीची ताची राजवट. जबाब: सगल्या परसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गाराक उबी रावया. Sarvesparak soy soy, Sarvesparak soy soy. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sarvesparak soy soy, Sarvesparak soy soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणले, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, आयच्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां बापाचो मोग दाखोवन म्हण दिता. त्याच वरवीं आमी जर सदांच जेजूचो तो मोग जो दाखयता ते आमच्या जिवितान आमी अनुभवता, एक्सपिरियन्स करून तो मोग आमी जर दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हण दिता, आमच्या जिवितान पूर्ण खुशालकाय भरता. पूण आमच्या जिविताचेर जर आमी नियाळ म्हण करता, आमची खुशालकाय बरेच फावट ह्या संवसारी वस्तूंचेर जावन आसा. आमी कितें पळयता तें आमकां जाय आनी तें आमकां मेळना तर आमी दुखाभरीत म्हूण जाता. पूण जर आमी परतून पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर नियाळ म्हण करता, जेन्ना सर्वेस्पर देवान आख्खो संवसार रचलो आनी त्या उपरांत शेवटाक मनशांक रचलो, तें मनशांक आपलेच भाशेन म्हूण केला. जर सर्वेस्पर देव सदांच आमचे कुडींत आमच्या जिवितान म्हूण आसा, तर आमच्यान पूण मोगान सेवे चाकरे वरवीं दुसऱ्यांक तो मोग आमच्यान दाखोवंक म्हूण जाता. पूण त्या पासत पयले सुवातेर आमच्यान देवाचो तो संपूर्णायेन जो मोग दाखयला तो सदांच आमच्या जिवितान आमी पयले सुवातेर एक्सेप्ट म्हूण करूंक जाय. जेन्ना तो मोग आमकां दिश्टी म्हूण पडटा, देवान ज्यो विस्मितां आमच्या जिवितान केल्यात त्यो आमकां दिश्टी म्हूण पडटा, आमचो भावार्थ वाडटा आनी त्याच वरवीं दुसरी मनशां आमचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदलून परतून देवा सरशी म्हूण येतात. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जे भाशेन जेजून आपलो मोग दाखोवन आमकां बापाशी एकवटून म्हूण दवरला, त्याच वरवीं हे आख्ख्या संवसाराक आमच्या जिविताची देख दिवन सदांच तांकां एकवटून शांतिकायेन खुशाल बरीत जिवीत जिवंक आमी दाखोवंक आनी प्रयत्न करूंक म्हूण आमी ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पिडा निरंतर कांय येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां मेळलेल्या ह्या वॅक्सिना वरवीं
तुजी कृपा आनी आशिर्वाद आमकां दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 38 C23. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूचे अमोळी कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेतलां. ह्या भोव पवित्र घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव स्वयंभान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणीन ओळखून पावल्या तशेंच आमचे जिणेन तुज्या खरे भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांची बळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाचे नादर उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सौम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजे भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 54 D13.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदल्या पातकी चालीन पाठ करूंक तुवें आमकां दिल्ले नव्या जिविताची चाळ सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 230 U1. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेच लासतले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अवतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुज्या विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. आमेन. आमच्या सान फ्रांसीस शावेरा, उदेतूस आमच्या